नमस्कार हांव अनुपमा भट आमगेर शेड्रसा कुकिंग चॅनला पुरो जनांक स्वागत सगळ्यांक सुरवेक हांव हॅप्पी न्यू इयर सांगता. न्यू इयर ते सामकें रुची रुची जावन आशिल्लें एक टेस्टी गोडशें कशें करचें म्हण पळोवया. कसं गोडशें करतस की अप्पी पायस एक स्पेशल पायस हाका पळयाचें हांव एक चिमटी एक पिंच मीठ घालें एका आयदनां बावलांतू आनी तांतू 2 कप बॉम्बे रोल आंब घालो. अनरोस्टेड भाजील न्हय, रोस्ट करनातील बॉम्बे रोल आंब घालो. हांव 2 कपाचे करता सर 10-12 जणांक करता सर. तुमकां जावका जाल्यार तितलें घालून करा. 1 कपाक 1 टेबल स्पून तूप. हांव 2 कप काडला देखून 2 टेबल स्पून तूप घालून फस्ट लायक करून मिक्स करून घेता तो रोल हांव. मागीर पळयाचें तर थोडे थोडे उदक घालून तें पीठ कालोवन घेवका. कशें कालोवन घेवका, पुरी पीठशी घट्टी पीठ कालोवन घेवका. ते देखून 1 कपान उदक घालून थोडे 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 उदक घालेले तशी तें रोल आम तिंबून पुल्लून येता. मागीर आमी कालयता समजावन येता पळय अशें सम आमकां घट्टी पुरी पीठशी कालोवचें जाता पळय. लायक करून पीठ कालोवन घेवचें आनी एक 15 निमिश धांकून दवरचें एक पीठ. तेतूंत भितर आमी दूद आनी तापत दवरचें आसा हांगा. लायक दाट एक आयदन काडका दूद तापयतना. हांव हांगा 2 कपाचे करतना एक 12 जनांक 12 दुखून 15 जणांक खाव येते. मागीर ते कोण की गेस्ट येवचें आसा म्हूण सांगून हांव चड करता सर. आतां पळय 2 लिटर दूद हांव हांगा तापत दवरता. दूद तापून खतखत येतरी आट्टोवका. 1.5 लिटर जेवताय सान उजार आट्टताय. आतां आमी हांगा 10-15 निमिश धांकून दवरलेले ताका पेश चड नाका तितले रेस्ट दिल्या पुरते पिठाक. मागीर पळयाची आमी 7 धाडाचे पळय ते कुटाणशी आसा पळय तांत भितर धाडाचे ताजेन धाडायल्या पुरो विंगड कसले जावका म्हूण ना. हाजेन धाडायल्या पावती. एक बावलां भितरी तें आमी वांटून कालोवन दवरलेलें पीठ घालचें आनी ते कुट्टाण्यान पळय अशें करून मस्त बल न्ही जावका म्हूण ना. एक 5 निमिश अशी तशी परतून घेवचें तें पीठ आनी अशें करून लायक करून धाडान घेवचें. तेन्ना तें पीठ सॉफ्ट जावन आसता. कितलें सॉफ्ट जाता म्हूण दाखयता तुमकां पळय. अशें सॉफ्ट पॅड अशी जाता पळय. चंद क्रॅक ना तेल गुळी करूं जाता. तेच आमी फस्ट कालोवन दवरलेले पिठाचे लाट्टितना सायडा पुरो क्रॅक येवन आमकां ते सम लाट्टूचें जायना तितले सुकडे जावन आसता ते रुलाम. तेचे आमी अशें धाडायले कुडले ते लायक सॉफ्ट जावन येवन ताका अंटुशी येवन चंद करून लाट्टू जाता. आतां पळय आमगेलें दूद हांगा आट्टस सादारण थोडे आटले आनीक आट्टो आमी आतां हें अप्पी पायसाचें अप्पी रेडी करता न्हू ते पळय ते पुरी तळच्याक अप्पी म्हणचें. हें उडपी सायडाचें भारी फेमस गोडचें तांचें ट्रेडिशनल गोडशें. आतां दूद सादारण आट्टत आयलां. आतां हांव हाका साखर घालता. आतां 2 लिटर दूद घालां हांव तें आट्टोवन 1.5 लिटर करता आसा. 1.5 लिटराक सादारण 1.5 कप दुखून 2 कप ताईं साखर घाली. आतां तुमकां कितलें गोडसाण जावका तितलें. ताचे पेशी फुडें हांव कसं केलें म्हळ्यार दूद तापत दवरतना थोडे दुदा भितरी एक चिमटी केसर तिंबत दवरलेलें. आतां तें तिंबून लायक कलर येयला. आतां तें लायक करून चिरडून हांव हें दुदा घालता. आतां हें साखरय घाला. आतां आनीक येवपास लायक करून खतखत येवन वपास सान उज्जारताय आट्टर राबोस सिम्मार करून दवरचें. मद्या आमगेलें सान बर्नरार सिम करून दवरल्यार ताजें जितला गोर आट्ट आसता तें. आतां आमी ताजी पुरी लाट्टून आतां अप्पी करून घेवया. हांगा पळय हांव लाट्टितना तुमकां सांगता पातळ लाट्टूका. दाट लाट्टूचे ना जैता म्हळ्यार दाट लाटल्यार पुरीशी फुगता तें सॉफ्ट जाता. आमकां अप्पी कशें आसूं लायक कुरकुरीच नुरनुरी जावन आसूं आमकां तें तुकडेनी आसता पळय तितलें तोंडां घाल भितर मेल्ट जावका तशें आसता. हाका लाट्टितना धुळावण म्हळ्यार पळय पिठ्ठां भितर बुड्डोन आमी चपाती पुराय लाट्टूची तशी न्हय. तें पीठ लावका म्हूण ना अशी लाट्टू येता. त्यामुळे आमी ताका समज तूप घाला देखून लाट्टू येता. पातळ लाट्टून घेवका आनी हांव हांगा तुप्पान तळटा आसा. तुप्पान तूं तळका म्हूण कांय ना. तुमकां जाय जाल्यार तेल्लां नारलेल की रिफायंड की वनस्पती की तुमकां खंयच्या जाय तांतू भितर तळ्ळी येता. खंयच्यान तुमी तळ्ळा ताजी परबोळ येता गोडशाक. आमी तुप्पान तळ्ळ्यार तुप्पा परबोळ येता. आतां हांव तुप्पान भितर तळटा आसा. तूप उंजल कुडले फस्ट घालचें मागीर उज्जुची की सान करचें. सान करून पळय लायक गोल्डन रेड कलर येवका अशी पळयाची. चंद बटाटा पळय तळशी कलर येयला न्हू हाका गोल्डन रेड कलर येवका हाका. तेन्ना तें लायक क्रंची जावन आसता. अशें करून आतां आमकां पिट्टी करूं येता. तशें एक लाट्टून लायक करून तळून दवरचें. तळून एकडे दवरून सोडचें तें. मागीर एक कपांत तें पिट्टी केलें जाल्यार पळय हांव तुमकां पिट्टी करून दाखयतां. आतां अप्पी करचें पळय हांगा तें पुरी लाट्टून तें पळय ताका अप्पी म्हणचें. अशें पीसस करून घेवचें तें. अशें आतां अशें केल्यार पिटी पिटी जाता तें. पापड आनी पिट्टी जाल्या बरी लायक पिट्टी जावन येता. म्हळ्यार तूपय घालना ताका. तशें चिकी चिकी व्हडशी सानशें मिक्स पीस आसल्यार व्हडना तशें पीस करून घेवचें. आनी हाका मेन आसचें कसां म्हळ्यार ड्राय फ्रुट्स नट्स खंयचे जाय तुमकां ते नट्स काडयता हांव. बादाम
काजू बी आनी द्राक्षांक रेडी करून दवरला सन्न सन्न कोच्चल करून दवरला आतां आमगेले पळय दूद कशें हाडटा न्हू चंद कलर येयला ताका गोल्ड एक येलोइश कलर न्हू भारी चंद कलर येयला आतां आमी आप्पी करून दवरलेले आसा पळय ते पूरी पिटी करून दवरलेले ते हे दुदां भितर घालचे उज्ज सानू असो गॅस ऑफ करचे नाका आतां ते सान उज्जारी उपास लायक आनी एक 5 निमिश कतकतेव चिके ताळमे घेवन ये गोडशे केल्ले वय म्हण जाल्यार हाजे तितले परंबळ आनी रुची विंगड खंयच्यो पायस ना म्हण येता तितली रुची हें खीर पळय हें आतां उपास सान उज्जारी लायक कतकत येता उपास आमकां आनी पीठ आसता म्हणजे उपास 2-3 आप्पी करून घेवयता तशें पुरो तोळून घेवन मागीर एक पंथाक पिट्टी करून घालचें पण आतां ते सान उज्जार कतकत येता ना ते आमी तोळून घाल्लेले ते आप्पी पायसाचे ते आप्पी आसा पळय ते सॉफ्ट जाता ते लायज जाता खावच्याक आतां ते आमी दवरलेले ते नट्स आसा पळय ते मागीर एक चूर तुपां भितर भाजूनाका घालचे आनी थोडे येळू पिट्टी करून घालचे येळू पिट्टी करून नट्स घाल्ले वय म्हण जाल्यार आमगेले सुपर टेस्टी जावन आशिल्ले स्पेशल आप्पी पायस रेडी जाले हे थोडे जन मैदान करताची थोडे मैदा गंव पीठ मिक्स घालून करताची बट हे रुलामाचे भारी लायक जाता तुमकां तसं रुलाम घाल्ले कुडले खंयचे एक वस्तू भारी क्रिस्पी क्रंची जाता कळ्ळें ताजेन केल्यार आनीक हे भारी रुची जाता तुमी करून पळयाची तुमी म्हणटलीच मागीर साखर घाला तुमी तुपांतूय तळटा तसं केन्नाय अप्रूपेर कसलें एक स्पेशल फंक्शना वेळार करून खावच्या कांय तोंदर ना तुमी पुरो जन करून पळया भारी इजी आसा तुमकां पुरो जन इश्ट जाताले इश्ट जाला वय म्हण जाल्यार पुरो जन आमगेले षड्रसा कुकिंग चॅनल पुरो जन सब्सक्रायब करायची तुमगेले फ्रेंड्सा रिलेटिव्सा सांगायची सगळ्यांक धन्यवाद